नाफ्ता आशिल्ल्या नुशी नलिनी ह्या जहाजा वयल्यान गोंय सरकारा भितर वाद चालू जाल्यात. मुरगांवचो आमदार, गोंय राज्याचो नगर उदरगत मंत्री मिलिंद नायक आनी गोंय राज्याचो मुखेलमंत्र्या भितर वाद जातलो अशें सध्या वास्कोन चालू आशिल्ल्या प्रकरणा वयल्यान दिसून येता. मुरगांव बंदरांतल्यान व्हांवून दोनापावला कुशीक आयिल्ल्या जहाजांतलो नाफ्ता काडपा खातीर जहाज एमपीटीन व्हरपाक सरकाराक यश आयिल्ल्यान गोंय सरकारा वयलो पेंच कमी जाल्लो. मात आतां नवीन वाद चालू जावपाक लागला. मुरगांव बंदरान व्हेल्ल्या जहाजांतलो नाफ्ता वास्कोन आशिल्ल्या गणेश बेंजोप्लास्ट आस्थापनाच्या टाकयेन सांठोवपाक मुरगांवचो आमदार मंत्री मिलिंद नायकान विरोध करपाक सुरवात केल्या. तांणी मोर्चा काडून मुखेलमंत्र्याक शिटकावणी दिल्ली. तरी देखून मुखेलमंत्री आयकना म्हूण मंत्री मिलिंद नायकान बेरेस्तारा सांजे मुखेलमंत्र्याक ताच्या सरकारी बंगल्याचेर येवन मेळ्ळो. मुखेलमंत्री आनी ताचे भितर जाल्ल्या चर्चेन मंत्री मिलिंद नायक समाधानी नाशिल्ल्याचो बंगल्यांतल्यान भायर आयल्या उपरांत कळटालें. माझो विषय आसलो त्याच्या अगेन्स्ट सीएम गेला आणि ते केला आणि तेंच्यानी ते केला. हांव सारको एनर्ड आहा आनी सीएमाक आतां सांगून येयला. सीएमान सांगला परवा येता त्या लोकांक आपूण एड्रेस करता. सगळे सांगले चेअरमॅन तुज्या वर न्ही, तूं सीएम आमचो, आमी तुका सांगतले आमच्या लोकांचे ग्रिवन्सीस तो थंयचे थंय घालनाका आमी सांगून फूल फॉलोअप करून सुद्दां एकूय फावटी कमिटीक बी म्हाका आपण आसतना डिसिजन घेतला विच इज व्हेरी रॉंग. हांव अजुनूय सांगता. मंत्री मिलिंद नायकान मुखेलमंत्र्याक मेळ्ळ्या उपरांत मुखेलमंत्री आपणे सांगिल्ल्या उतरा भायर वता म्हूण मुरगांवा वचून लोकांक घेवन बेंजोप्लास्ट आस्थापनाचेर मोर्चाय काडलो. आपल्या उतरा भायर मुखेलमंत्री सावंत आनी बेंजोप्लास्ट आस्थापनेचो धनी गेल्यार मुखार बेंजोप्लास्टाक मुरगांवान चड त्रास सोंसचो पडटलो अशी शिटकावणी मंत्री मिलिंद नायकान दिल्या. पोर्टान अजून पावना, ल्हानाचो व्हडलो जाला हांगा, थर्ड क्लास दळडिरो मनीस तो. आनी तेका पळय मॅनेजमेंट म्हणजे कितें, हांगा जर कितें तरी जातलें डिजास्टर, हेका लागून तुमी 4-4 मिटिंगे घेवन डिजास्टर मॅनेजमेंट कमिटीचे मिटिंगे घेता आनी ठरयतना तो हांगा परत वयर दर्यांतले लँडार खंयच अख्ख्या गोंयान खंयच हाडचे न्ही. भायले भायर तेचो उपाय काडा. हाडलेली कशी टो करून व्हरा मरे परत, विशय सोंपलो. ती फ्लोट जाल्या नंतर परत टोईंग करून व्हरा. नाजाल्यार ती फ्लोट जावच्या पयलीं सीएमाक सांगला, भरपूर डिस्कशन जालें. फ्लोट जावच्या पयलीं तुमी अशें करा की तेचे दुसरे व्हरपाचें ऑप्शन कितें आसा तें रेडी दवरा. अशें जावंक जायना. इट इज रॉंग. हांव सांगता, हांव सरकारान आसलोय जाल्यार सांगता हे रॉंग डिसिजन कोणी घेतला ते. आय एम टोटली अगेन्स्ट इट. ह्या विशयाचेर आतां पर्यंत डिसिजन आमचें आसलेलें पळय, आमी मुरगांव मतदारसंघाचो हांव आमदार म्हणून मंत्री म्हणून की नाफ्ता ती वेसल हांगा हाडून खाली करूंक सोदता पळय, त्या डिसिजनाचेर सीएमाचें डिसिजन कितें आसा तें सांगूना. आतां सीएमाक मेळून येयला आनी त्या चेअरमॅनान ती हें करून सीएमाक कितें तरी सांगून ते हांगा घालपाचें केलां आनी तो चेअरमॅन गेला दिल्ली. आमी रायट फ्रॉम डे वन तेच्या अगेन्स्ट जाल्लो. इतले व्हडले अशें तयारी तुमकां सांगून सीएमाक हें कळोवपाचें अशें हेतून नासलो. कारण आमच्या उतराक ते थंयसून हांगा हाडपाचें बंद जावन आसलें. तेंचे कडेन नाफ्ता हांगा म्हणजे ती वेसल हांगा येतकूच डिजास्टर मॅनेजमेंटान ते हांगासर न जाता डिजास्टर आनी खंय कितें जावचो न्ही. आमचे उद्देश असो कांय ना दुसरे कडेन जावचो म्हणून, पूण दर्यान आसलेले ते हांगा हाडून घालप हें रॉंग. हें पयलीं पासून सांगलां. हांगा म्हणजे लँडाचेर खंयसरय. आयज म्हाका दिसता जवळ जवळ तेंच्यानी एमपीटीन ताका सांगलां की आनी दुसरें ऑप्शन ना अशें दिसता. म्हणजे तेणी क्लियर केलें की हांगा घालचें पडटा म्हणून सीएमान. हांवें सीएमाक क्लियर सांगलां की त्या लोकांक हांव फेस करूंक शकना. तूं फाल्यां येवन तांकां एड्रेस कर. तेन्ना सीएम फाल्यां येवपाचो आहा. आतां तुमी कितें आहा तें सीएमा कडेन फाल्यां प्रश्न करा, विचारा. म्हाजें प्रामाणीक मत आहा की हेचे फुडें अशें चलत जायत जाल्यार बरें जावचें ना. आनी गणेश बेंजोप्लास्टाच्या ओनराक पासून हांवें 4दा जेन्ना हें केलो उलोवपाक सांगपाक की बाबा तूं हें अशें करनाका, जाल्यार तो फोनूय घेयना. अशें 2 दीस जाले. तेन्ना डिसिजन आमचें कितें आहा म्हाजें ह्या गणेश बेंजोप्लास्टा खातीर तें तुमकां हांव मागीर सांगतलो. म्हाजें प्रामाणीक मत आहा की सीएमान फाल्यां एड्रेस केल्या उपरांत हांगा जर ते घालपाचें केलें आनी तें क्लियर जालें आनी आमच्या नशिबान कांय जर जावंक ना जाल्यार हेच्या फुडें ह्या टँकाक आमी थारो दिवचे ना.